नमना आराध्य घे अभिजात घे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना सागर ನೀನಾಗಿ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ गुरु निಮಗೆ आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना महिमा दीप्ति नीनागी है आदीप्तिय ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तिಯು ನೀನಾಗಿ है ಆದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना हालेलुया 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 आराधन समय स्तुति समय बाकनी समय नमस्कार समय जय जय समय हालेलुया 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 praise हालेलुया 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 सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केन्ना बसतां आनी उठतां तें तूं नेणाय
पयसतान म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात. हांव सलतांगी आड पडटां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो कडण्यो तुका कळीत आसात. म्हजे जिबेर उतार आजून ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय. फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय. तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. कसली विचमितां जनवाय म्हज्या गिन्याना भायर. ही इतली उंच म्हज्यान ती आटावपाक जायना. तुज्या आत्म्यातान हांव खंय म्हूण वसूं. तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण पळापळ घेवं. सर्गार हांव सडन जाल्यार थंय तूं आसाय. पाताळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय. फांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबोन वचन जाल्यार, दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलोन व्हरता. तुजो उजो हात म्हाका घट धरता. सोम्या मुखार दिंबियाने आमी आसाव. हो थोडो वेळ ताच्या पांयांतळी करसूंच्याक आमी हांगासर आयल्या. पास्काचो काळ जिवंत क्रिस्ताचें हजरपण आमच्या मदें भोगचें प्रयत्न करच्याक आमकां आपोवणें दिता. जेजू जिवन जालो आनी त्या घडयेंत हांव विविध सन्निवेशांनी आपल्या आपोस्तलांक मरी मग्दलेनाक आनी लोकांक तो दिश्टीक पडच्या मुखांतर तो आमच्या सांगाता आसा म्हणलें सत आनी ते अनुभव दिवचे प्रयत्न ह्या दिसांच्या वाचपांनी आमी आयकोन आसा. मोगाचे इश्टानो, जिवंत क्रिस्ताचें हजरपण आमकां हर एकल्यांक नवो बरवसो नवो पातयेनी दिता. आनी देखून किर्तन 139 देवाचें उतर आमकां सांगता तें हजरपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक आसा. देखून ह्या घडये तस सोम्या मुखार दिंबियांनी आसची आमी आमचे दिश्ट आमच्या काळीस ताचेर आमी दवरया. त्याच येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर आमी दिश्ट आमी लायत आसतना, ताचें हजरपण आमचे मदें बगचें प्रयत्न करता आसतना त्याच त्रिएक देवाक आराधन करून गावया गीत देवाने येसुवे आत्मने शरणम. Page number 136, 136. देवने येसुवे आत्मने शरणम. देवने येसुवे आत्मने शरणम. देवने येसुवे आत्मने शरणम. देवने येसुवे आत्मने शरणम. सृष्टिय मूलने देवने शरणम. सृष्टिय मूलने देवने शरणम. देवने शरणम. देवने शरणम. देवने येसुवे आत्मने शरणम. देवने येसुवे आत्मने शरणम. पाप विमोचकने येसुवे शरणम. पाप विमोचकने येसुवे शरणम.
இயேசுவே சரணம் இயேசுவே சரணம் தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம் தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம் பரಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಪರಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ஆத்மனே சரணம் தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம் தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம் ஆத்மனே சரணம் ஆத்மனே சரணம் Miejscami bushia. Moga चेष्टनो युकरिस्तंतल्या सोमयाचेर आमची दिश्ट आमी दवरन आसा ताचे हजारपण आमचे मध्ये आमी बघून आसा आयचो वांचेल आमकां हर एकल्यांक एक नवें प्रेरण नवो बरोसो दिवचो तसलो जावन आसा लुकाच्या वांचेलांतले 24 अध्यायांतले गडीत आमकां हर एकल्यांक कळीत आसचें तें जिवंत क्रिस्त एम्माउसाच्या वाटेर त्या दोगा आपोस्तलांक वा शिसांक भेटलेले तें गडीत मोगा इश्टानो एम्माउसाची वाट आमकां हर एकल्यांक एका रितीन आमच्या जिविताचेर एक नदर घालच्याक आमकां आपोवणें दिता एम्माउसाची ती वाट सबारपटी ती आमची वाट जाता कित्याक म्हळ्यार ह्या एम्माउसाच्या वाटेंत ते दोग शिस तांच्या जिवितांत दुसऱ्या सानभोगांत ते चलोवन नासले तांचे थंय संतोष नातलो तांचे थंय तो उल्हास नातलो तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले तांचे जिवीत एका काळोखांत आसलें जिवितांत एका रितीचो अंकार आयिल्लो आनी असल्या एका सन्निवेशांत ते दोगशीस जेरुसलेमांतावन पयस आसल्या एम्माउस म्हणल्या एका शहराक चलोवन वेतात मोगा इश्टानो आमच्या जिवितांत एक नदर घालचें प्रयत्न आमी करया ही एम्माउस म्हणलो वाट वा ती वाट कितें आसा आमच्या जिविताक एका रितीन लक्ती जावची तसली आसा ह्या संवसारी जिवितांत म्हाका आनी तुका मस्त संगती राखून आसात ती कोडू सतां सबार पटी नियाळ करूंक आमी फाटी फुडें पळयता सबारशी कोडू सतां आमच्या जिवितांत नियाळ करूंक आमी फाटी फुडें पळयता आमकां प्राय जावन वता आमी म्हातारे जाता आमकां मोर्न राखून आसा आमकां पिडा शिडा राखून आसा आमकां सलवणी राखून आसा द डार्क रियलिटीज ऑफ माय लायफ म्हज्या जिविताची कोडू सतां आनी असली सतां घेवन असली चिंतनां घेवन ह्या संवसारी जिवितांत म्हजें म्हणलें एक पयण आसा म्हजें म्हणलें एक पयण आसा आनी हें पयण हांवें जियोंक आसा ह्या पयणांतावन हांवें पयस रावोंक जायना ह्या पयणांतावन हांवें पळापळ घेवंक जायना हांवें मदली वाट धरूंक जायना हांवें आड वाट धरूंक जायना बगार म्हजें म्हणलें जिवीत ह्या संवसारांत हांवें जियोंक आसा आनी हें जावन आसा सत त्या एम्माउसाच्या शिसांचे ते दोग शीस म्हाका आनी तुका समजोवचे प्रयत्न करतात ते जेरुसलेमांतावन पयस गेले तांकां
त्या कोडू अनुभोगांत रागवंक नाका आसतले आनी देखून ते पयस सरतात. देखून मोगाचे इश्टानो, आमच्या जिवितांत सबार पोटी कोडू सतांत हांव पयस वचे वा फळाफळ घेवचे प्रयत्न करच्या की एका रितीन वाट म्हणले बरी ह्या सुवार्थेंतले हे दोक्षीस आमच्या जिवितांत एक बोट दाखोवचें वा आमकां एका रितीन रियलायझेशन एक समजणी दिवचे प्रयत्न हे दोक्षीस करतात. हे घडी बरं आमच्या जिविताचेर एक नदर घालचे प्रयत्न आमी करया. आमकां हर एकल्यांक आमचें म्हणलें जिवीत आसा. ह्या संवसारांत आमचें म्हणलें जिवीत आसा. हांव एका घरांत एका कुटुंबांत वस्ती करतां. हांवें एक बेसविंसला धार्मिकगी एकसुरपणा आसो वा एकांतपणा आसोगी वा लग्न जिवीत आसोगी आनी त्या बेसांत ताच्या उपरांतली जबाबदारी म्हाका आसा. ताच्या भायर म्हजें काम म्हणलें आसा. म्हाका एक जबाबदारी आसा आनी ह्या सगळ्या जबाबदारी मदें थोडे संगती म्हज्या जिवितांत येतात. कोडू सता आमी अनुभव करता. पूण जाल्यारय हें म्हजें पयण हांवें दिसान दीस चलोवंक आसा. मोगाचे इश्टानो, आज म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या त्या पयणाचेर एक दिश्ट घालचे प्रयत्न आमी करया. म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या त्या पयणाचेर दीस लावचे. फाटल्या वर्सांनी केदाळांत हांव म्हाका समजणी आयल्या त्या दिसांतून आज पर्यंत म्हजें जिवीत एक पयण म्हणलें आसा आनी आनीकी मुखार हांव वचोंक आसा. हांगासराकेर जावना. म्हाका जिवीत देवान कितलें आवक दिलां तितल्या म्हणसर म्हजें पयण हांवें चलोवंक आसा. तांचो संतोश आसा, तांचो दादोसकाय आसा, तांचो सांगातपण आसा आनी एका कुशीन थोडी वाट एक सुरपणाची आसूंक पुरो, थोडी वाट रोडोन वेची आसूंक पुरो, थोडी वाट बेजारायान सोमकोनची आसूंक पुरो. विविध सन्निवेशांनी म्हजी आनी तुजी जिविताची वाट हांवें आनी तुवें सोमकोंक आसा. आज ह्या यम्मावशाच्या गणिताचे नियाळ करता आसतना पयलो नियाळ आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक जावन दी. म्हजी आनी तुजी जिविताची वाट, म्हजी आनी तुजी दिसपट्ट्या जिविताची वाट ही कशी आसा, खंयच्या रितीन हांव चलोन आसा, खंयच्या कालेतीची ती वाट आसा, आज नियाळ करच्याक आमी मुखार सरया. तुमच्या बुकान पान संको 113 नूरादिमूरू. तुझे शिवाय जिनियन संतोष ना सोमिया, तुझे शिवाय जिनियन उल्लस ना सोमिया, तुझे शिवाय जिनियन उजवड ना सोमिया. जीवित है रीते तुझे बिने, तुझे बिने के संतोष ना सोमिया, तुझे शिवाय जिनियन उल्लस ना सोमिया, तुझे शिवाय जिनियन उजवाडना सोमिया. जीवित है रीते तुझे शिवाय. पातकाच्या काळोखांत हांव आसताना तुझे तोंड पयसणची येताना, जिवितान वाडसू कोण वेताना आयलोय सोमिया जिवी दिवून. तुझे शिवाय जिनियन संतोष ना सोमिया, तुझे शिवाय जिनियन उल्लास ना सोमिया, तुझे शिवाय जिनियन उजवाड ना सोमिया. जीवित है रीते तुझे शिवाय. उदर तुझे हांव आयकाताना, जिनियेन तो काळोख पयसरताना, मोग तुजो उतरांत तुज्या सागताना, जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली. तुझे शिवाय जिनियन संतोष ना सोमिया,
तुझे शिवाय जिणयेत उस्वास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेत उसवाडना सोमिया. जीवित है रीते तुझे शिवाय. जीवित है रीते तुझे शिवाय. युक्करिस्तांतल्या सोमियाचे हजरपण आमी बघया. ताका आमी पळयत आसतना ताचें हजरपण आमचे मदें आसा म्हणलो अनुभव आमकां जावं दी. त्याच्या मोचाच्या गडितांत आनी किल्ले सडीत गुंडायेन आमी नियाळ करता आसतना जिवंत क्रिस्त आजापी रितीन त्या दोगा शिसांक सांगात दिता आनी सगळे तांच्या अंतरांतावन दोन रितींनी तांकां तो भायर हाडटा. वा तांच्या मोतीन तांच्या काळजांत एक नवी पातयेणी घालचें प्रयत्न तो करता. कळ्ळी ती दोन वाट. पयलें जावन आसलें जिवंत क्रिस्तान तांकां पवित्र पुस्तकाची समजणी दिली. पवित्र पुस्तकाची मैजेतावन सुरू कर सगळ्या प्रवाद्यांचे उतार आनी क्रिस्त कित्याक ह्या संवसाराक आयिल्लो, क्रिस्त कित्याक ताणें मरण वा कुर्साचें मरण स्विकार केलें हें सत तांच्या मोतींत तो घालचें प्रयत्न करता. मोगाच्या इश्टानो, ही जावन आसली पयली वाट जेजून ताचें व्यक्तित्व वा ताच्या विशयांत समजणी दिवची ती वाट. त्या आपोस्तलांक पवित्र पुस्तकाची सता समजोवचे प्रयत्न जेजू करता. देखून जेजू म्हणल्यार कोण ह्या सवालाक जाप आमी खंयसर सोदची. जाप आमी खंयसर सोदची ह्या सवालाक जाप जेजू आमकां पवित्र पुस्तकांत सोदचें प्रयत्न करूंक आमकां आपणे दिता. देखून क्रिस्त म्हणल्यार कोण, क्रिस्ताची तत्वां कसली, क्रिस्ताचें व्यक्तित्व कसलें, क्रिस्ताची शिकवण कितें तें सगळें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय सन्निवेशांत मेळना. ही जावन आसली पयलें जेजून धरलेली ती एक वाट आपणा विशांत त्या दोगां आपोस्तलांक समजणी दिवचें. आनी दुसरी वाट जावन आसली जेजू तांचे सांगाता रावलो आनी सांज जाता आसताना उंडो घेवन मोडून तांकां दिलो. म्हळ्यार येवकरिस्त तांचे सांगाता भेटयलो आनी ह्या वेळार ते दोग शिस जिवंत क्रिस्ताक वळखतात. मोगाच्या इश्टानो, जेजूचें हजरपण मेळचो दुसरो जागो जावन आसा येवकरिस्त. पयली वाट वा पयलो जागो जावन आसा पवित्र पुस्तक आनी दुसरो जागो जावन आसा येवकरिस्त. मोगाच्या इश्टानो, येवकरिस्त जेजून आमकां दिल्लें वर्तें काणीक. निमाण्या शुक्रारा कितें ताणें अर्पण केलें सांकेतीक रितीन आमी अर्पण करच्याक वा भेटोवच्याक निमाण्या ब्रेस्तारा ताणें ती रीत आमकां दिल्ली. देखून मोगाच्या इश्टानो, येवकरिस्ता मरिफात जेजूचें हजरपण आमी हर एकलीं वळखूंक शकता. जेजूचेर आमी दिश्ट लावंक शकता. जेजूक आमी स्विकार करूंक शकता. ताच्या हजारपणांत जियोवच्याक हें येवकरिस्त आमकां एक वाट म्हणले परी आसा. देखून मोगाच्या इश्टानो, आज हे एम्माउसाचे दोग शिस निमाणे तांच्या जिवितांत क्रिस्ताक वळखोवच्याक दोन हातेरां तांकां मेळटात आनी ती जावन आसात पवित्र पुस्तक आनी येवकरिस्ताचें आचरण. मोगाच्या इश्टानो, आज आमी प्रत्येक करून क्रिस्ती समाज क्रिस्ताक वळखोवंक खंय खंय धांवचें म्हणना. आज आमी क्रिस्तांव समटतीचो लोक आमच्या बावडताची सतां समजूंक जेजू म्हणल्यार कोण म्हणल्या सवालाक जाप सोदून काडूंक आमचे प्रस्तुत काळार आसलेली माध्यम आसूंक पुरो, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल्स आसूंक पुरो, कांय सोदची गरज ना. केवल आमकां दोनूच संगती पुरो. एक आमी हातीं धरलेलें पवित्र पुस्तक आनी दुसरें आमी आचरण करचें येवकरिस्त. ह्या दोनांत जेजू आमकां ताची सारकी समजणी दिवच्याक एक वाट म्हणले परी दाखयता. देखून ह्या घडये एक घडीभर आमचाच जिविताचेर एक नदर घालचें प्रयत्न आमी करया. जेजूक वळखूंक पवित्र पुस्तक एक वाट म्हणलें सत एम्माउसाचे घडीत आमकां समजयता. आज हांव आनी तुवें नियाळ करूंक जाय ह्या पवित्र पुस्तकांतय म्हजो एक वांटो कितें आसा. म्हज्या जिविताक हें पवित्र पुस्तक
एक प्रभावित पुस्तक जावन हांवें घेतलांगी. न्ही केवल एक पुस्तक म्हणलें आसा, म्हज्या घरांत आसा, म्हज्या नित्या जाग्यार आसा, खंय मेजार हांवें दवरला, तितलें मात्र गी न्ही त्या उक्तें करच्या मुखांतर त्या पवित्र पुस्तकांत हांव क्रिस्त म्हणल्या व्यक्तीचें व्यक्तित्व हांव वळखूंक सोदतां. आनी दुसऱ्यान येवकरिस्ताचें आचरण. आज आमकां हर एकल्यांक येवकरिस्ताचें आचरण जेजूचें हजारपण मेळचो एक वांटो म्हणले परी आसा. देखून मोगाचे इश्टानो, आज ह्या एम्मावसाच्या घडीत असो नियाळ आमी करता आसतना दोन संगती आमच्या मतींत आमी दवरया. पवित्र पुस्तक आनी येवकरिस्त जेजून आमकां दिल्लें वर्तें काणीक, आनी ह्या काणिकेंत ह्या बेसावांत तो ताचें हजारपण आमकां दिवंक शकता. ह्या घडये तेच येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. कशे ते दोग जण एम्मावसाचे दोग जण उंडो मोडटा आसतना जिवांत क्रिस्ताक ते वळखले, आनी त्या क्रिस्ताक ते वळखूंक पळोवंक शकले की आज आमी आमच्या दोळ्यांनी सोम्याक पळोवचें आनी ताचो अनुभव सोडचें प्रयत्न करच्याक ह्या घडये आमी मुखार सरया. देवाच्या उतराचें गीत पाण संको 101 101. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು, ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವಾ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವಾ. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ದಾರಿಗೆ ದೀಪ ದೇವಾ, ದಾರಿಗೆ ದೀಪ ದೇವಾ, ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಆನಂದದಿಂದ ದೇವಾ, ಆನಂದದಿಂದ ದೇವಾ. ನಾನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಾನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ದೇವಾ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ, ಅಪರಂಜಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು, ಅಪರಂಜಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. मोगाचे इश्टानो, जिवांत क्रिस्ताक भेटलेले ते दोक्षीस एम्मावसाच्या घडीतांत निमाणे आमी पळयता फाटीं धांवतात. जेरुसलेमाक फाटीं धांवाधांवी ते गेले म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी थंय आपोस्तलांक ते मेळटात, उरिल्ल्या सांगात्यांक ते भेटतात आनी क्रिस्त जिवांत जाला म्हणली बरी खबर प्रगट करतात. मोगाचे इश्टानो, आज म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत एक मिसांव दिलां. क्रिस्ताक परगटचें मिसांव, जिवंत क्रिस्ताक परगटचें मिसांव. ताका पुरक म्हणले बरी
आमी हरी एकल्यांनी देवाच्या उतरांतावन आनी येवकरिस्तांतावन प्रेरण जोडलेली जावंक आसा, क्रिस्ताक भेटोवंक आसा आनी त्याच क्रिस्ताक प्रगट करूंक आसा. मगाचे सण पवित्र पुस्तकांत आमी दीस लायत आसतना ते आपोस्तलांक आमी पळयता. त्या आपोस्तलांक जिवंत क्रिस्त भेटलो आनी तांचो दुबाव सगळो ताणें पयस केलो. काळजांत मतींत आसलेलो अहंकार ताणें पयस केलो. त्याच क्रिस्ताक ते साक्ष जातात. जर आज ह्या संवसारांत क्रिस्ती भावार्थ विस्तारला तर क्रिस्ताक भेटलेल्या व्यक्तींनी त्या क्रिस्ताक प्रगट केल्ल्याचो गुर्त म्हणले बरी आज संवसारांत क्रिस्तांव भावार्थ आजुनी जिवंत आसा. मगाच्या इश्टानो, आज आमकां हर एकल्यांक आमच्या मिसावाचेर वा आमच्या आपोवण्याचेर एक दिश्ट लावंक आमकां एक अवकाश म्हणले बरी हे एम्माउसाचें गणीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमी हर एकलीं क्रिस्ताक भेटल्या, देवाच्या उतरां मरिफात आमी भेटल्या, येवकरिस्ता मरिफात आमी भेटल्या, आमच्या मागण्याच्या जिवितांत आमी भेटलेले सन्निवेश आसूंक पुरो, कुमसाराच्या वा प्राजिताच्या संस्कारांत आमी क्रिस्ताक भेटलेली आसा. आमच्या माया मोगाच्या करण्या मुखांत्र क्रिस्ताक आमी भेटचें प्रयत्न केलां. विविध सन्निवेशांनी जिवंत क्रिस्ताचो अनुभव म्हाका आनी तुका जाला, पूण आज तो अनुभव हांवें पेल्याक दिवंक आसा. तो अनुभव हांवें ह्या संवसाराक दिवंक आसा. आज तो जिवंत क्रिस्त म्हाका म्हज्या घरांत मात्र न्ही, म्हज्या घरा भायर मेळिल्ल्या त्या समाजीक आज तो जिवंत क्रिस्त गरज आसा. मेळिल्ल्या त्या मोती भितर जिवंत क्रिस्ताक हांवें व्हरचें प्रयत्न करूंक आसा. जगणे मनस्ताप म्हणल्या त्या अहंकाराच्या वाटेंत शांती म्हणल्या क्रिस्ताक हांवें पासारूंक आसा. आनी देखून मोगाचे इश्टानो, आज आमकां हर एकल्यांक ह्या समाजेंत जिवंत क्रिस्ताक एक साक्ष म्हणले बरी दिवचें आपोवणें आसा म्हणलें सत हे दोग जण आपोस्तल म्हाका आनी तुका एक कानांत एक ल्हानसो संदेश घालचे प्रयत्न करतात. म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत विविध जाग्यांक आमी वेता, अंगडीक आमी वेता, मार्केटीक आमी वेता, शॉपिंगाक आमी वेता, आयस्क्रीम पार्लराक आमी वेता, खंय सकट जाग्यांनी आमी वेता. त्या हर एका जाग्यार क्रिस्ताक हांवें व्हरूंक आसा, क्रिस्ताची मौल्यां हांवें व्हरूंक आसा, क्रिस्ताक प्रगटचें प्रयत्न हांवें करूंक आसा. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आसूंक पुरो, संत भक्तांच्या जिवितांत आसूंक पुरो, क्रिस्त तांकां भेटल्लो आनी त्या क्रिस्ताक तांणी साक्ष दिली तांच्या जिविता मुखांतर. प्रस्तुत काळार हांवें आनी तुवें जियोवचें तें धोवें माडतीरपण कितें आसा. म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताचे कश्ट जियोवचे आसूंक पुरो, म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या विविध सन्निवेशांनी हांवें भेटचें त्या लोकांक आसूंक पुरो. क्रिस्ताक दिवचें प्रयत्न हांवें आनी तुवें निरंतर करूंक आसा, निरंतर करूंक आसा. ह्या घडये येवकरिस्तांतल्या सोमयाचेर आमी दिश्ट आमी दवरन आसा. एक घडी भर दिबी घालया, एक घडी भर दिबी घालया. ह्या घडये तेच क्रिस्तार थंय आमचे दोळे आमी उबारया. येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी पळोवया. तोच क्रिस्त जिवांत जालोलो, तोच क्रिस्त नव्या बरवशान नव्या पातयेन आमकां भरलोलो, तोच जिवंत क्रिस्त शेळिल्ल्या त्या आपोस्तलांक धैर्यान आनी उर्बेवंत करून भरलोलो. आज म्हजेर आनी तुजेर तो दीस लावन आसा, म्हाका आनी तुका पळोवन आसा. कित्याक हांव आनी तूं त्या जिवंत क्रिस्ताक पासारची हातेरां जावंक आसा. आज हांवें आनी तुवें ह्याच येवकरिस्तांतल्या त्या क्रिस्ताक ह्या जाग्यांतून भायर व्हरचें प्रयत्न हांवें करूंक आसा. सोमी आमकां हर एकल्यांक पळोवन आसा, तो आमकां गरज आसा त्या कुरपेदेने आनी ह्या घडये बरोवन दी. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच क्रिस्ताक दिवचे व्यक्ती आमी जावच्याक आमकां हर एकल्यांक ह्या घडये आशिर्वाद आनी बरोवन दी म्हूण जेजू लागीं आमी मागया. पेज नंबर 5 आणि 5 55. महिमेच्या देवा कापुलकीच्या सागरात संतोषान आम्ही नावडया. महिमेच्या देवा कापुलकीच्या सागरात संतोषान आम्ही नावडया. महिमेच्या देवा
काकुलतीच्या सागरात संतोषान आम्ही नावड्या. महिमेच्या देवा काकुलतीच्या सागरात संतोषान आम्ही नावड्या. भजनताची करूया कीर्तनताचे गाऊया. भजनताचे करूया कीर्तनताचे गाऊया. आनंदात ताका हसिया. आनंदात ताका हसिया. महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या. महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या. दैविक सत्तेन मनशाक भरलो दिबून सनवायता का. दैविक सत्तेन मनशाक भरलो दिबून सनवायता का. विसर्गारा साताच्या केलो ताका वारिस्ता. विसर्गारा साताच्या केलो ताका वारिस्ता. महिमेच्या देवा काकुलतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या. महिमेच्या देवा काकुलतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या. अले अलेलुया अले अलेलुया अलेलुया अलेलुया. अले अलेलुया अले अलेलुया 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 हालेलुया 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 हालेलुया. थैंक यू जीसस. नमस्कार सुम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचे उतार ऐकूंक आमकां समय आयती जावया. पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये योगकार करया आणि त्याच पवित्र आत्म्याच्या मताका देवाचे उतार ऐकून नियाळ करच्याक आम्ही आयती जावया. उभी राहूया. पवित्रत्म्या देव तू आमचे आता. पवित्रत्म्या देव तू आमचे आता. पवित्रत्म्या देव तू आमचे आता. पवित्रत्म्या देव तू आमचे सदा. तुझे कृपे तुझे सक्तेन भरतो पवित्रत्म्या. तुझे कृपेन तुझे सक्तेन भरतो पवित्रत्म्या. तुझे कृपेन तुझे सक्तेन भरतो पवित्रत्म्या. तुझे कृपेन तुझे सक्तेन भरतो पवित्रत्म्या. मोगाळ उतरा तुझ्या सरीन भरतो पवित्रत्म्या. मोगाळ उतरा कृपे सरीन भरतो पवित्रत्म्या. मोगाळ उतरा कृपे सरीन भरतो
पवित्या मोगाळ उत्राण कुरपेसय भरपूर पवित्या हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 हालेलुया. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಾಕ್ಯ ತಾವನು 27ನೇ वाक्यापर्यंत. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून येनातलें. प्रवाद्यांनी सांगिल्लें सगळें सत मानूंक कितले फाटीं तुमी. क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिगच्या आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसची न्ही. उपरांत मोइजेतांव सुरू करना सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशीं बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्त. मोगाचेनो आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मस्तू महत्वाचे विशय जावन आसा दैवीक समजोणी. मनशाक साबार संगती गरज म्हणून बगता, पूण ह्या सर संगतींची की चड गरजेचे विचार जावन आसा समजोणी. जें कितें आज आमी एक दोन वाक्य वाचलें तें जावन आसा जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत एम्माउसाच्या वाटेर वता आसतना कंगाल जावन सोलोन वेताल्या दोगा शिसांक जेजू भेटता आनी तांकां सांगता, कित्याक तुमी कंगाल जाल्यात? कित्याक म्हळ्यार तुमी समजून येनातले. जिवनांत आमी साबार जाणां कंगाल जाता. कित्याक आमी समजून येनातले व्यक्ती जाल्ल्या वरवीं. हें वाक्य वचता आसतना जेजू त्या वाटेर वेता आसतना कितें संभाशण जालें एम्माउसाच्या वाटेर. निजायकी आमकां हर एकल्यांक नवो बरवोसो उदेवचें बरें केलां. कित्याक आमकां बरवोसो उदें येता. आमी पळयलें जाल्यार पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपल्या शिसांक आपोस्तलांक वचून तांकां विवरूंक म्हूण वचना. आपोस्तली कंगाल जाल्ले, आपोस्तली भियोन गेल्ले, आपोस्तल निराशा जाल्ले. तरी पूण जेजू आपोस्तलांचेर वचून तांकां विवरण दिवना. पुनर्जिवंतपणाची जेजूची पयलीं मेटां पळयलीं जाल्यार निजायकी एक सामान्य व्यक्तीक नवो बरवोसो दिवचें तसलें जावन आसात. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत पयलें भेटलो मोरी मग्दलेनाक. न्हय उरल्या कोणाकी ताका मेळ्ळो न्हय. मोरी मग्दलेनाक. मोरी मग्दलेन ती कांय फरेणात न्ही. तिणें कांय व्हडलें व्हडलें अजापां करूं नातलीं. तिका कांय सुवार्ता प्रगट करूंक 70 सीस धाडल्या वेळार तिका धाडून नातलें. ह्या 12 जाणां आपोस्तलांक धाडटना धाडून नातलें.
ती एक सामान्य व्यक्ती तरी पूण पयले जेजू तिका दिश्टीक पडटा. आतां ह्या एम्माउसाच्या वाटेर आमी पळयलें जाल्यार मस्तू जाणांक संवसारार दुबाव आसलो जेजूच्या सिसांक, पूण तांचे ओटो वचोना. जेजू ह्या दोगां जाणां सिसांक नांव आयकूंक अप्रूप म्हणल्यार बरें, आयकूंक आमकां गुथूनातली नांवांक त्या व्यक्तीक वचून मेळटा. म्हणजे साद्या लोकांक जेजू मेळून वेव्हार सेता तर म्हाका आनी तुका समजून दिवंक अत्रेक सवो देव. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार ह्या समजूनेंतल्या व्यक्तीक केदाळा समजणी मेळटा. समजूनेंतल्या व्यक्तीक केदाळा समजणी मेळटा म्हळ्यार देवाचे उतार केदाळा ती आयकतात. सोम्या जेजून सांगतना अर्थ जाताना देवाचे उतार केदाळा तांकां समजता, थवळ तांकां समजणी मेळटा, थवळ तांच्या काळजांत उजो पेटल्या बरी जाता, थवळ उपरांत जेजू उंडो मोडटाना तांकां जेजूची वळख मेळटा. म्हळ्यार हांव आनी तूं बाप्तिस्मा वरवीं क्रिस्तांव जाल्यार जावंक पुरो. क्रिस्तांव जावन साबार वर्सां आमी जियेल्या जावंक पुरो. जायते पटी बायबल वाचला जावंक पुरो, जायते मिसां, जायते नोवेनां, जायते कांतारां गायल्यान जावंक पुरो. पूण समजणी आसा म्हणून न्हय. आमी जाणाव थंयसर कोणाक भेटलो जेजू. आमी जाणाव थंयसर एकल्याचें नांव दिलां क्लियोफस म्हणून. क्लियोफस आनी एकल्या सांगाता आसलो म्हणून आनी एकल्याचें नांव दिवना, एकल्याचें नांव दिलां. वो क्लियोफस कोण? सांजुआंच्या 19 अध्याय 25 वाक्य म्हणटा जेजू कुर्सायतना येणें जेजूची आवय ताच्या आवयची बहीण क्लियोफसाची पतीण मरी म्हूण आसली म्हणून. आतां क्लियोफस जावंक पुरो जेजूचो लागशिल्लो संबंद हांगा बरयल्या प्रमाणे जेजूच्या आवयची बहीण क्लियोफसाची पतीण म्हळ्यार तितलो लागशिल्लो संबंद. आतां असल्या लागशिल्ल्या संबंद आसलेल्या व्यक्तीक समेत जेजूची वळख ताका कळोवंक ना. जेजूची वळख ताका कळोवंक ना. कित्याक वळख कळोवंक ना म्हळ्यार त्या मनशा थंय दुबाव आसलो, निराशा आसली, भें आसलें, खंत आसली. मुस्तुपुटी आमी क्रिस्तांव जल्माताव तरी क्रिस्त विशयंत जायतें आयकलां तरी क्रिस्ताची विस्मिता आमी पळयली तरी जेजू क्रिस्त सांगात आमचे सगळें आसो आमकां कळीस जायना. कित्याक म्हळ्यार आमचे तें आसो दुबाव, आमचे तें आसचें भें, आमचे तें आसची निराशा, आमचे तें आसचें हर एक तरेची खवजिणी मनशाक जेजू सांगत आसता आसल्यार ताका वळख धरूंक मनशाक सकाना मोगाचें न्हू. आनेकले सिसाचें नांव दिवन आवांजेलांत जावंक पुरो तो सीस तूं या हांव त्या थंयसर एक नांव सुद्दां दिवना. तें आमी चिंतूंक जाय. जेजून त्या सुवार्थेंत एकल्याचें नांव सोडलां, जावंक एक क्लियोफसाचें नांव मात्र बरयलां आनी एकल्याचें नांव सोडलां. जावंक पुरो तो व्यक्ती आमी मोगाचें नांव थंयसर चिंतूंक आमकां अवकाश. आतां आमी ह्या वांजेलाच्या ह्या उतरांनी आमी पळयता जाल्यार
थंयसर जेजू भेटलो खंयसर गे म्हणलें सवाल. पवित्र जागो जावन आसा जेरुजलेम. जेरुजलेमांत आसा सिनागोगो, भारी एक म्हत्वाचें देवाचें हाजरपण आसचें. पूण जेजू थंयसर दिश्टीक पडोना. त्या जेरुजलेमा शहरांतावन फाटीं येत आसतना, निराश जावन वाटेर चलता आसतना त्या वाटेर थंयसर जेजू भेटता. म्हळ्यार हांवें आनी तुवें चिंतचे बरी जेजूक मेळूंक आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो कहलें पवित्र जागे जायचे म्हणून ना. म्हाका आनी तुका जेजू म्हज्या घरा भेटोवंक शकता. हांव वावर करच्या जाग्यार भेटोवंक शकता. हांव पैंगणार वेता आसतना, बसार जावंक पुरो, कारार जावंक पुरो वेता आसतना सोमी जेजू थंयसर भेटोवंक शकता. मुस्तबुटी आमकां भोगणां आसात. जेजू आमकां भेटायचे जाल्यार आमी खंयसर मुणी पवित्र जाग्यार गेल्ल्या वेळार मात्र आमकां जेजू भेटता म्हणलें सामान्य मनशाचें चिंताप. पूण जेजू पुनर्जिवन जाल्या उपरांत ताणें पयलें काम केल्लें कितें म्हळ्यार आपूण खंयसर जाल्यार भेटोवंक साध्य आसा म्हणलें ताणें संदेश लोकांक ताणें दिलो मोगाचें न्हू. जेजूची वळख त्या व्यक्तीक कळोवंक ना. ह्या दैहीक रक्तमासाच्या दोळ्यांनी ताणें पळयलें जाल्यार ताची वळख कळोवंक ना. मुस्तुपुटी हांव आनी तूं चिंतचें कशें म्हळ्यार आमकां जेजूक पळयचें म्हणली भारी एक आशा हर एका मनशाक आमकां आसा. पूण वास्तवीकतान गुंडायचो अर्थ सांगता जेजूची वळख तांकां खेळदाळा धरूंक शकलें म्हळ्यार तांकां देवाच्या उतराचो उगडापण जाल्ल्या वेळार देवाच्या उतराचो उगडापण जायना जाल्यार आनी कितलीं वर्सां जाल्यार तो देव जेजू तांकां ताची वळख धरूंक असाध्य मोगाचें न्हू. जेजू त्या देखून तांकां देवाच्या उतराचो ताचें उगडापण रेवेलेशन करता. when revelation comes to you देवाच्या शब्दाचो उगडापण तुका जाता थवळ इल्युमिनेशन जाता, उज वाडता, केदळा उज वाडता, थवळ जेजू दिसता. आज आमी कितलो निरंतर सगळो वांजेल वसलो तरी जर तर आमकां उजवाड मोतीक येवना, जर तर आमकां उगडापण त्या उतरांचो जावंक ना, आमी केवळ वाचचें मात्र आमकां बदलावण येना. ह्या सिसांक केदळा जेजून तो विवारून सांगलें उतरां, थवळ उगडापण जालें, उजवाड आयलो, उपरांत जेजू तांकां दिश्टीक पडटा, दिसता तांकां. मुस्तुमुटी आमकां देवाचें उतार विवरण करतना तातूंत आसक्त आसना मोगाचें न्हू. मनशाक आसक्त आसता केदळा हिलींग आनी डिलिव्हरन्स जालें, अजापां जालीं, मनशाक त्या संगतींचेर चड आसक्त आसा. पूण आमी पळयलें जाल्यार ह्या सिसांक कोण ते सोलो नाशिल्ले, जेजून जायतीं अजापां केल्लीं तांणी गुत्त आसलें तांकां, त्या देखून तांकां बेजार जावन ते फाटीं गेल्ले, अयो असलो जेजू ना न्ही आमच्या मदें म्हणून. पूण ह्या अजापा वरवीं जेजूक पारखूंक ते साकोंक ना मोगाचें. ती अजापां ताणें पळयलीं वय, अजापां तांचे भितर थोड्यांनी भोगल्यान सोंकी पुरो, पूण देवाच्या उतराचो उगडापण ना तर तें शुन्य जावन आसा.
पूण खेदाळा देवाच्या उतराचो उगडापण मनशाक जाता. देवाच्या उतरा वरवीं उसवाड ताचे भितरल्यान फंगता. तो व्यक्ती त्या मनशाक जेजूचें दर्शन जाता आनी ताका सत कितें म्हणलें कळीत जाता. आज हांव तूं ह्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आमकां भोगूंक जाय मोगाच्यानो. म्हाका आनी तुका ही समजणी मेळात की, आमकांय देवाच्या उतराची समजणी मेळात की. केदाळ समजणी मेळटा थवळ काळजांत उजो पेटता. पयत पुस्तकांत आमी थंय एम्माऊस म्हणलें नांव दिलां. हेब्रेवांत त्या उतराचो अर्थ हम्मत म्हणल्या नांवांतून त्या एम्माऊस म्हणलो जागो आयला. हम्मत म्हळ्यार हून उदकाची झर, या हून उदकाचो अनुभव जावचो मोगाच्यानो. आनी वाक्य मोथड म्हणटा आमकां आमचे लागीं उलोव नासतना, वाटेर उलयतना, पवित पुस्तकाचो अर्थ सांगतना काळीज आमचें भितर पेटतलें न्ही. काळीज पेटतलें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तें उनवून जातलें मोगाच्यानो. ते 50 दीस ते सीस थंयसर बसून ध्यान केल्ल्या वेळार पेंतकोस्ता दिसा पवित्र आत्म्याचे सकल उज्याच्या रुपार तांकां आयली आनी ताणें अनुभव केलो. तो उजो आमचे थंय पेटाचे जाल्यार हांवें तुवें ध्यान करूंक जाय देवाच्या उतराचो. देवाच्या उतराचें आमकां तें समजून घेता आसतना आमच्या काळीस आमच्या आत्म्याक हून अनुभव जावंक आसा मोगाच्यानो. खेदाळा तो हून अनुभव जाता थवळ मनशा थंय परिवर्तन जाता. त्या देखून मिसाचें बलिदानी आमी आचरतना पयलें देवाचें उतार वांडटात, उपरांत उंडो आनी वायन थंयसर उंडो मोडून वायन भेटोवन थंयसर आमी ताच्या पवित्र जेवणांत आमी भाग घेता. कशें एमावसाच्या वाटेर घडलें, पयलें उतार दिलें, उतार समजूंक केलें, उतार समजल्या उपरांत थंयसर उंडो मोडलो आनी ताची वळख कळ्ळी. तेच प्रमाणे मिसा वेळार पयलें देवाचें उतार वाचतात, शर्मावन दितात, परगट करतात, अर्थ करूंक पळयतात, उपरांत उंडो मोडतात आनी थवळ तो उंडो दिता आसतना ताची वळख जरी जी म्हणली आशा पवित्र सभेची जावन आसा. आनी अशें आमी उडास दवरूंक जाय. भावार्थ येवंकसो आमी उतरां समजून घेतल्या वेळार, ती भावार्थान स्विकार केल्ल्या वेळार उगडापण हें ज्ञान या कितें म्हणटा आमी उजवाड आमचें थंय येता आनी थवळ मनशाक परिवर्तन जाता. जेजून कितें सांगून आसूंक पुरो हें अशें सांग वेता आसतना उदाहरणाक सांगचें जाल्यार जावंक पुरो जेजून सांगलें जाय इसाया प्रवादीच्या 53 अध्यायांत 5 ते 7 वाक्यान सांगलें तें उतरां. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून ताका चिरडालो. ताजेर पडलेल्या ख्यास्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताज्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भशेन शिंपडून गेल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरिल्ली. पूण आमा समेस्तांच्या अपराधाचो भार सर्वेस्परान ताजेर घालो. ताका निश्ठुरायन चलयलो तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात असल्या शेळये बरीं, लोवंत आसतल्या मुखार ओगोसरवल्या बोकऱ्या बरीं ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. हे उल्लेख केलें जावंक पुरो जेजून. पळया तुमी म्हणटात न्ही कुर्सार व्हेलो म्हणून, हांगा आसा न्ही कितल्याश्या वर्सां पयलें इसाया प्रवादीन इन्सनिंग बरोवन गेल्लें. तें तुमी कित्याक अर्थ करनात? तें कित्याक अर्थ करनात? तुमी मुजे सांगात आसल्या सोमा तुमकां मुजेर भारी एक बरोवचो हांव कालेंगी एक मुखारान एक 100 वर्सां वाचता 50 वर्सां वाचता म्हूण तुमकां आसलें जावंक बरो, तुमचो राय जाता म्हूण चिंतलें जावंक बरो. पूण त्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरां तुमी अर्थ करूनात आनी त्या देखून आज तुमी कंगाल जाल्यात.
जावंक पुरो जिजून सांगलें जावंक पुरो त्या किर्तन 22वें पयलें वाक्य मुझे देवा कित्याक तुवें म्हाका सणलाय म्हज्या बोबेचीं उतरां म्हाका निवारूंक कांयच उपकार नात या 8वें वाक्य म्हजी वस्त्रां आपणा मदें वांटतात म्हजे मुस्तैकते चीड घालतात असलें साबार संगती जेजून त्या शिसांक सांगलें जावंक पुरो पूण कालीच तीं उतरां वाचता आसतना आमकां मांड्याक वचना तकलेक अच जायना पूण भावार्थाच्या दोळ्यान पळयत आसतना ती उतरां अर्थ करता आसतना तांकां कळ्ळें की व्हय वो हाणें उलोवच्यान सत आसा तो कितें पुरो घडलां त्या जेजूच्या जिवनांत कितें कुर्सार जालां तें पुरो सत न्ही म्हूण ताका भोगूंक पुरो आज मोगाच्यानो तीच भावार्थाचीं उतरां म्हाका न्हू तुका सागवण करतात म्हज्या पुता म्हज्या धुवे समजोणी बरी आसा समजोणी जर तर ना तर तुवें ह्या समाजान कितलीं अजापां पळयल्यार तूं परिवर्तन जायनाय तुज्या कुटुंबांत कितलीं देवान अजापां गेल्यार तूं परिवर्तन जायनाय कितलें तुज्या जिवितांत जायते अजापां घडलीं जाल्यार मागलें तुका मेळ्ळें जाल्यार परिवर्तन जायनाय एक उदाहरण दिता जेजून आपल्या शिसांक फारी जेवणाच्या खमीरा विशीं सांगलें आमी पळयता तें मार्काच्या 8व्या अध्यायांत थंयसर जेजू म्हणटा फारी जेवणाच्या खमीरा विशीं सगळ्यात रावा आनी शिस कितें म्हणटात हो आमी उंडे हाडून आणले त्या देखून हो आमकां सत्राय सांगता म्हणून आनी थवळ जेजू तांकां सांगता तें मार्काच्या 8व्या अध्यायान 17 वाक्यांचें सांगता जेजू तें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो तुमचे लागीं उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक चिंता करतात आजुनूय तुमकां समजना तुमकां तितलीं परकोंक कळना तुमची मोत तितली दड्डी जाल्या दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना 5 उंडे 5,000 हांवें मोण दिल्ल्या वेळार कितलीं दाळीं कुटके तुमी बंद काडिल्ले 12 म्हणून तांणी जाप दिली आनी 7 उंडे 4,000 हांवें मोण दिल्ल्या वेळार कितलीं दाळीं कुटके तुमी बंद काडिल्ले 7 म्हणून तांणी जाप दिली थोळ तांकां म्हणालो कशें तर आनीकय तुमकां समजना आज तेंच उतार म्हाका न्हू तुका जेजू सांगता आव्हान तूं हर एकले आमी खंयसर अजापां घडटात थंयसर आमी वेतांव मोगाचें न्हू आमी स्वाभावीक हर एका मनशाचें तें स्वाभावीक खंयसर अजापां घडटात थंयसर आमी वेतांव बरें तांदूळ गेल्ल्यान सूख ना बारी बरें तरी पूण ती अजापां मनशाक बदलूंक शकनात जाणवाय दिवंक शकनात असल्या आपोस्तलांक समेत इतली तांच्या दोळ्या मुखार अजापां केल्या उपरांत 2 पटी 5 उंडे 5,000 लोकांक दिल्यार 7 उंडे 4,000 लोकांक दिले इतले अजाप केल्या उपरांत मागीर तांच्या मांड्यांत बसतलें उंडे हाडून देखून अशें कांय उलयता कोण ना म्हणून आज देखून हांवें तुवें समजोण विशयंत गुमान दिसय उरल्या संगती विशयन न्ही मोगाच्या न्हू जेजू ह्या एम्मावसाच्या वाटेर उलयल्लीं ती उतरां कानांत गुणगण जाय म्हज्या आनी तुज्या समजोणी नातिल्ल्या म्हज्या पुता म्हज्या धुवे घे तूं समजोणी घे ती देवाच्या उतराची आनी थवळ सगळें तूं तुजें जिवितांत परिवर्तन जाता देवाचें उतार तें समजोणी बरें कर जेजून थंयसर सांगलें खमीर थंयसर तांच्या शिकोवण्याची तुमी जागृत रावा म्हणून आज तांकां ताजे विशीं गुमान ना आज आमच्या बोवारी जायती शिकोवणो आमकां विविध माध्यमां मुखांतर विविध धर्मा मुखांतर विविध बुकां मुखांतर विविध फिल्मां मुखांतर विविध रितीर आमकां मेळटा आनी आमी ताजी जागृतकाय काण घे म्हूण सांगल्यार आमची मोत दड्डी जावन आसा ताजे फाटल्यान आमी त्या संगती फाटल्यान त्या स्टोरी फाटल्यान ताजें कितें आयलां परगट जालां ताजे फाटल्यान आमी वेतांव पूण सत जेजूच्या विशयंत हांवान तूं नेणा मोगाचें न्हू हांवान तूं नेणाव आनी ह्या गतीर मनीस आज सुकोवन पडला आज मनशाचो भावार्थ शेळयला आनी त्या एम्मावसाच्या वाटेच्या बरी शेळयोन गेल्ल्या त्या दोगां शिसांचो भावार्थ जिवो जाल्ल्या बरी म्हजो आनी तुजो भावार्थ जिवो जावन आमच्या काळजांत तें ऊन येज जाल्यार दैवीक समजोणी गरज आसा
इंस उतरां जेजून त्या 6 मातेवाच्या 13व्या अध्यायांत आपल्या शिसांक सांगिल्लें. शिसां कडेन तो उलोवन म्हणटा, हांव तुमच्या लागीं ओपारीन उलोवन आसा. कित्याक तांणी उपरांत सीस फुडें येवन जेजू लागीं विचार लागलें, तूं तांचे लागीं ओपारीनी कित्याक उलयताय. ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गीच्या रासाचे गूढ समजोवंक तुमकां फोव जाला, तांकां फोव जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन ओमतोसर दितले, जाचे लागीं कांय ना ताजे लागीं आसलें सयत काण व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारीन उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना, ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता. इसाई असो प्रवाद तुमी जाणात ते पुरा. कान आसून तुमकां आयकना, पळयल्यार तुमकां दिसना, तें तुमी पुरा जाणात. आज आमकां जर तर देवान दैवीक समजोणी दिल्या जाल्यार, दैवीक समजोवचे एक भाग फावो केला जाल्यार आमी देवाकार गांधी जाय. आमी देवाकार गांधी जाय. जायतो संवसारचो लोक आसा, तांकां वाचतात तरी मांड्याक वचना, पळयतात तरी तांकां कळना, तांचो भावार्थ आजुनूय दुबावी आसा. पूण जर तर आमकां मोगाचें न्हू, देवाचें उतार आमकां समजूंक शकल्या तर जेजू म्हणटा, तुमी जावन आसात भागी ह्या संवसारांत. कित्याक कित्याक तुमकां समजोणी, दैवीक समजोणी ती मेळ्ळ्या. सांत पावलो तो शुभ वार्ता प्रगट करता आसतना त्या धर्मच्या ग्रंथांत 28व्या अध्यायांत उतरांनी तो सांगता, पवित्र आत्म्यान इसाया प्रवादी मारिफा तुमच्या पुर्वजांगे उलयल्लें तें कितलें वाजबी ताणें सांगिल्लें. ह्या लोकां सशेन वच आनी तांकां सांग, तुमी आयकतल्यात पूण तुमकां समजोवचें ना, तुमी पळयतल्यात पूण तुमकां दिसचें ना. कित्याक हे परजेचें अंतस्कन धरून जालां, तांचे कान बंद पडल्यात, तांचे दोळे दंपल्यात. ना जाल्यार तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानाक आयकतें, तांच्या मोतीक समजतें, आनी ते म्हजें तें परतून हांव तांकां गूण करतो. देखून सोडवणसो संदेश जुदेव न्ही आसल्यांक पाठयला म्हूण तुमी जाणा जाया, आनी ते कान दितले म्हणून कडक उतरांनी सांत पावलो तांच्या लोकांक सांगता. आज देखून मोगाचें न्हू, ही उतार वाचिल्लें हांवें तुवें नियाळकन सर्वेस्पर लागीं सांगया. सर्वेस्परा, आयज तुवें संदेश दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. कित्याक समजणेचो, दैवीक समजणेचो म्हत्व ह्या उतरांनी तुवें आमकां कळीत केलाय. कशें त्या शिसांक एकच फुटीं कळोवंक ना. मेटा 7 मैलां पयस आसलें म्हणटा वांजेल. हर एक मॅट मुखार काडटा आसतना, उतार आयकत आसतना तांकां भावार्थ चडलो, तांची काळजां ती उन जाली. मोगाचें न्हू, आज आमकांय मेटांनी देवाचें उतार आयकत आसतना इल्लें आयकून आमी परिपूर्ण येता भोंवता. एकच पटी हांव सांगना आमी भयंकर समजण जाता म्हणून. हर एक कडेन खंयसर अवकाश आसा. मोगाचें न्हू, देवाचें उतार सारके रितीन कशें एक अर्थ करून सांगतात तर थंयसर तुमी फाळो दिया, थाळो दिया, तुमकांच तुमी समजून घेया. मेटांनी तुमकां तें घडटलें. आनी जशें तुमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू, पवित्र म्हजें काम तें जावं दी. तुमच्या काळजांत सर्वेस्परचें उतार आयकून तुमच्या काळजांत पेटोवन दी तो दिवो, तो उजो. आनी कशें भाग्यवंत जेरुजलेमांत हांव निराश जावन गेल्ले ते दोक्षीस हें समजणी मेळिल्ल्या वेळार, जेजूक देखिल्ल्या वेळार संतोशान त्या जाग्यार पाटी जेरुजलेमाक दैवीक शहराक येतात. तस प्रमाणे जावन दी जिणी म्हजी आनी तुजी, आमच्या हर एकल्यांचे मोगाचें न्हू. देवाचें उतार आमी चड आनी चड जाणा जाया, अर्थ करया, समजोया. आनी हांव आनी तूं ह्या समाजांत देवाचें उतार प्रगट करचें तसलें व्यक्ती जावंक सर्वेस्पर देव आमकां उपाय करून दी. कशें क्लेफस आनी तो सीस धांवन येतात, त्या सिसांक घेवन सांगतात देव जेजू खरोच जिवन जाला. आनी ते जावन आसत पयलें सुवार्थ प्रगट केल्लें जेजू जिवन जाल्या उपरांत फस्ट येवन ताणी त्या आपोस्तलांक सांगलें. मोगाचें न्हू, आपोस्तलांक हांकां सांगलें न्ही, हांणी वचून आपोस्तलांक सांगलें. असलें भाग तांकां मेळ्ळें तर तें भाग निजायकी व्हरतें तुकाय मेळटा, आनेकल्याक मेळटा. दैवीक उतार समजल्ल्या वेळार
तुम्ही मोगाचे न्हू तूं आज सामान्य व्यक्ती जावन आसूंक पुरो पूण तूं देवाचें उतार समजाल्ल्या वेळार सक्कडे कितलेशा लोकांक कोट्या वरत्या PhD जाल्ल्या लोकांक समज जावंक पुरो धाकटेर जावंक पुरो ते या व्हडले प्रोफेशनल जावंक पुरो बिझनेसमॅन जावंक पुरो व्हडल्या व्हडल्या मनशांक तुम्ही सुवार्ता प्रगट करूंक सकतल्यात केदाळा तुम्ही ते दैवीक उतार ते देवाचे उतार समजतात आनी ताचो उजवाड तुमचे ते फंगता तुमचें जिवन आनी उरल्यांचें जिवन परिवर्तन जाता तेच प्रमाणे जावं आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान आमेन. मगळा सुम्या तुवें बसयल्ल्या पवित्र आत्म्याक धाडन आमकां दैवीक समजणेन बर तुज्या त्या उतरांचो खरो अर्थ जाणा जावंक जाय आसची पवित्र जाणवाय आमी समेस्तांक लाभय त्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय जाल्ली मजत तूं फावो कर त्या उतरांनी आसची सकत आपणावंक आमची काळजां मनां परिशुद्ध कर त्या उतरा मुखांत्र भावार्थ दृढ जावंक करपा लाभय त्या उतरांनी आसची तुवें दिल्ल्या वागदानांनी आसची हर एक सता वळखून घेवचें काळीज आमचें थंय रस त्या उतरांक दृढ पातयेवंक आनी त्या उतरांचेर भरवसो दवरून आमचें जिवीत रुपांतर जावंक आमकां संपूर्ण तरेन परिवर्तीत कर आनी तुज्या उतरांतय आमी एक जावन जियोंक जाय जाल्ली कृपा पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मुखांत्र आमा समेस्तांक लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 आरेरेरेरेरेडा शबला बला बला बारिखाना शरररररररर हालेलुया 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 राजाओं का राजा यीशु अल्लेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु अल्लेलुया राजाओं का राजा यीशु अल्लेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु अल्लेलुया राजाओं का राजा यीशु अल्लेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु अल्लेलुया राजाओं का राजा यीशु अल्लेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु अल्लेलुया मुक्ति देने वाला यीशु अल्लेलुया मुक्ति देने वाला यीशु अल्लेलुया शक्ति देने वाला यीशु अल्लेलुया शक्ति देने वाला यीशु अल्लेलुया 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 राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया मंगळा सुम्या समर्पण करता हर एका याजकाक तुज्या हाती तुजो पाटलाव करून तुजी सुवार्ता प्रगट करूंक आनी सबार आत्मे तुजे सरशीन हाडूंक आपले मेटान तुजे कुशीन काडलेल्या हर एका याजकाचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल तांकां तूं आपड तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर तांकां दृढ कर बळादीक कर देण्या फळांनी भर आनी तुज्या जाणवायेन अभिषेक करन तुजे उतार आनी ताचो खरो अर्थ आपल्या परजेक कळोवंक आनी हर एक आत्म्याक तुजे सरशी ओडोवंक जाय जाल्ली दैवीक मजत हर एका अभिषिक्त याजकाक लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 शांति देने वाला यीशु अल्लेलुया ज्योति देने वाला यीशु अल्लेलुया शांति देने वाला यीशु हालेलुया ज्योति देने वाला यीशु अल्लेलुया राजाओं का राजा यीशु अल्लेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु अल्लेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु अल्लेलुया मंगळा सोम्या समर्पण करता हर एका पिडेस्ताक तुज्या हाती सोम्या तूं वैजांचो वैज तुजे थंय असाध्य म्हणलो शब्द ना सोम्या
सोम्या जिजू तुझी काकुळतीची दिष्ट हर एका पिडेस्ताचेर घालणं तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेनं हर एका पिडेस्ता गुण कर सोम्या तुझी गुण करची सकत वाळई सोम्या आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवच्या हर एका पिडेस्ताचेर गुण जायना म्हणल्यार चिंतपा नासलेल्या नानान त्या पिडेन कश्टातल्या पिडेस्तांचेर तशेंच प्रायेस्तांचेर आनी हर एका तरान मानसीक तरान कश्टातल्या व्यक्तींचेर सोम्या तुझी पवित्र सकत वाळई गुण करची सकत तांचेर देवून दी आनी तुजेर दृढ भरवसो दवरून तुजे थावन दैवीक सकत आपणावंक जाय जाल्ली कृपा हर एका पिडेस्ताक लाभय म्हण मागता हांव हालेलुया हालेलुया हर बशेरे रे 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 होली आत्मा हिला रा बारा 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 बशा बारा 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 हाले तिरे नमा शखला बाले हालेलुया 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 रा 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 शेर रा 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 हालेलुया 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 प्यार देने वाला यीशु अल्लेलुया जीवन देने वाला यीशु अल्लेलुया प्यार देने वाला यीशु अल्लेलुया जीवन देने वाला यीशु अल्लेलुया राजाओं का राजा यीशु अल्लेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु अल्लेलुया राजाओं का राजा यीशु अल्लेलुया प्रभु यीशु अल्लेलुया मगळा सोम्या समर्पण करता सगळो संसार तुझ्या हाती सोम्या त्रिएक देव जावन हो संसार रचलोय मनशा कुळाक रचलाय बापा तुझी शांत समाधानाची पवित्र सकत या संसारार वळय झुजाची मोडा न्हितलाय कठोर जाल्ली काळजां मोवाळाय राजी संदान हर एक कडेन जावंक हर एकल्याच्या काळजा मनाने मोवाळाय हाड सोम्या त्या वरवीं जावच्या कष्ट नश्टांक बली जावच्या लोकांचेर दयाळायेची दिश्ट घाल सोम्या कैसर राजी संदानाक तयार नातली काळजां आसात थंयसर तुजी दैवीक कृपा देवून येवन दी सोम्या आनी हर एकल्यांनी एकामेका सोडदोड करण मनशा मोलाक गौरव दिवंक आनी समाधानेन शांतीन ह्या संसारांत हर एकल्यान जियेवंक जाय जाल्ली कृपा तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्ते मुखांतर हर एकल्यांक लाभय म्हण मागता हांव हालेलुया 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 शेबरा बरा बरा बरी खाना रे शला ला ला रे रे हालेलुया 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 क्षमा करने वाला यीशु अल्लेलुया आनंद देने वाला यीशु अल्लेलुया क्षमा करने वाला यीशु अल्लेलुया आनंद देने वाला यीशु अल्लेलुया राजाओं का राजा यीशु अल्लेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु अल्लेलुया राजाओं का राजा यीशु अल्लेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु अल्लेलुया मोगळा सोम्या समर्पण करता हर एका कुटुंबांक तुज्या हाती सोम्या जेजो हर एक कुटुंब भाग्यवान कुटुंब जावन मारपाड कर कुटुंबाचो वडील जावन तुजें अस्तित्व हर एका कुटुंबांनी आसा कर बावडताचे देणे हर एका क्रिस्ती सांद्याक लाभय तुजे तावन पयस सरलेल्यांक पाटी हाडची कृपा तूं फावो कर घरांत तुका पयलें स्थान दिवंक मागण्याद्वारे तुजे थंय एक जावन जियोंक जाय जाल्ले भावार्थाचे देणे हर एकल्या थंय रुथा कर जो कोणाक आर्थिक संकश्ट आसात तांचेर तुझे आशीर्वाद देवून येवन दी सोम्या काजारी बेसांत मनस्ताप असलेल्या जोड्यांक एक कर सोम्या तुवें आशीर्वादीत केल्लो बेस जिविताच्या अखेर पर्यंत सांबाळून व्हरची कृपा तूं लाभय सोम्या वांकडे वाटेक गेल्ल्या तरणाट्यांक पाटी हाड सोम्या
कुटुंबाचो आधार जावन तांकां परिवर्तीत कर सोम्या. कामान आतलेल्यांक कामा लाबोवन तांचो फुडार नंदन जावंक आशिर्वादीत कर सोम्या. निराशी जाल्ल्यांक तुजेर दिश्ट दवरून जिवितांत आशा उर्बा आनी संतोष पळोवचे भाग लाभय सोम्या. कोणूच आपणाक आदार दिनात म्हणल्या बोगणांनी आसलेल्यांक थुंस सांचो आदार म्हणलें सत वळखून घेवचे बरें मन रस सोम्या. आमच्या समाजेंत तुजो पाटलाव करतेल्यांक नानांत्या कडेन जावच्या हल्ल्यांत हांव नानांत्या तरेच्या निंदे अवमानांत हांव रक्षण लाभय सोम्या. तुजो पाटलाव करूंक तुका परगट तरान मान करूंक ह्या देशांत खंयच्या जाग्यारी अडखळी उपजानातल्या बरी तुजो पवित्र आत्मो हर एका बावार्थ्याक रक्षण दिवं सोम्या. सदांच तुज्या आशिर्वादाचो हात हर एकल्याचेर दवरन सोम्या. समाजान शांती समाधान स्थापन जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडन आमा समेस्तांक बळवंत शक्तिवंत दैवीक जाणवायेन बरोवन मेटां काडूंक जाय आसली पवित्र आत्म्याची मजत सदांच लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देव तूं आमचे आता. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देव तूं आमचे सदा. सोम्या जेजू तुज्या पांयां तळी दिंब्यांनी आमी आसा. आमचेच खातीर आमी मागता. तुज्या पांयां तळी एकठांय जालेली आमी माध्यमा मुखांतर आमच्या घरांनी आनी खंयसर जाग्यांनी आमी ह्या राधनांत भाग घेवन आसा. आमकां हर एकल्यांक गरज आसा त्या कृपे देणे आनी तूं बर. हे मौसाच्या घडीताचो नियाळ आमी करता आसतना दोगा शिसांच्या त्या वाटे बरी आमच्या जिवितांत ती निरासपण सोलवणी आकांत बेंबिरांत कावजेणी असली बोगणां येवन आमी त्या वाटेन चलता आसतना तूं आमचे संगत राव. जेन्ना त्या दोगा शिसांक तूं तांचे संगत आसाय म्हणली पातयेनी मेळ्ळी नवो संतोष नवी उर्बा तांकां उपजली. जिवन सल्ल्या जेजू तुजें हजरपण आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या त्या निरासपणाच्या सोलवणेच्या आकांताच्या वाटेंत तुदी आनी आमरिफात तूं आमचे संगत आसाय म्हणली खरी पातयेनी आमी हर एकल्यांनी बगूंक ह्या घडये तुजी कृपा आनी सकत फावो कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. मुझे सोमिया मुझे धनिया काकुळ तो आमचेर दाखय. मुझे सोमिया मुझे धनिया काकुळ तो आमचेर दाखय. सोमिया काकुळ दाखय. सोमिया काकुळ दाखय. सोमिया काकुळ दाखय. सोमिया काकुळ दाखय. मौनपणी जेजू लागीं आमच्यो कलत्यो गरजो ताच्या पांयां तळी दवरत्या आनी ताची बेसांवां घेवंक आमी आयतें जावया. इद्यावोडा सकामेता सस्तांना मान करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रिती आदर्या. सलवून विचार
अस्कत्विश्व्या बावटाची बोल दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा सस्ना एका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावडता आमेन. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.